Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. रेट मालूच ना आल्या करतले कितें तेका लागून रेट वाडल्यात थंडेचो प्रॉब्लेम जाता ही ह्या जायना न्हू हेका जाता तितली हीट चांगली गव्हर्नमेंटाचे कितें ह्या मेळत जाल्यार ह्या करून शकतात ह्या सुदारणाचे दिसावडे सुचो ना हे काम केलं आणि आता हे दोन तीन वर्सां हे पावसाचे सारखे ना. गोंयांतले कितलेशेच पारंपारीक मीठ वेवसायीक धंदो सोडून दीत आसात. पयलीं सरकारा कडच्यान कसलोच आदार मेळना म्हूण आनी आतां केन्नाय पडपी पावसाक लागून. तुम्ही पयलें आसतलें की हांगा जे आगर जे आसा पयलीं पारंपारीक ते मीठ काडटाले आनी चडशे गोंयकार हांगाच्यान मीठ व्हरताले. आगरवाड्यावेलो हो प्रवीण बगई, पारंपारीक मीठ वेवसायीक. सरकारा कडच्यान कसलोच आदार ना, तशेंच मीठ काडपी जाणकारूय आतां खंय मेळना. तशें आतां गव्हर्नमेंटाचे कितें ह्या मेळत जाल्यार ह्या करून शकतात ह्या करूंक जायना गव्हर्नमेंटान आमी प्रयत्न करतात. दुसरो एकलो मीठ काडपी सांगता कामगारांचो पगार वाडिल्ल्यान ताणें धंदोच सोडला. आगर करतालो आणि आता तेन्ना मनाय सवाय असले आणि आता हे दोन तीन वर्सां हे पावसाचे सारखे ना मनाय घालून तर म्हाका आतां परवडना म्हणून सध्या हांव तो आगर सध्या करिना. पडिंगूच आहा म्हाजो जवळ जवळ अर्दो आगर आहा. अर्दो आगर तुजो पडींग पडिंग आहा. पावस जो पडटा तो ते सांगतात त्या अर्थान अशें केन्नाच जावना आनी त्या खातीर तांचें लुकसाण जाता. पावस पडल्या कारणान उदकान तो साये उदक जाता आनी त्या खातीर तांकां मीठ काडपाक मेळना. आमी आतां कितलेशेच मिठकारांक मेळ्ळे ते सांगताले की ते हाच्या पेक्षा सामके व्हायट कलर मीठ काडटाले पूण ह्या फावट ते काडपाकूय मेळ्ळे ना. पावस असो पडत जाल्यार ह्या सुदारणाचे दिसावडे सुचो ना हे काम केल्या तांकां गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट जाय तो अजून मेरेन तरी तांकां मेळिल्लो ना. कितलेशाच फावटी तांणी गव्हर्नमेंटाक सांगलें. गव्हर्नमेंट आमचो जो म्हणटा की पारंपारीक धंदो गोंयचो जो मीठ काडपाचो तो सुद्दां आतां बंद जावपाच्या वाटेर पडिल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.